नमस्कार युवकार. गोवा टुडे दीप्ती नागवेकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. brought to you by पंचामृता. मंत्रिमंडळान बदल जातलो. मिडियान केन्ना काय विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटात जावपाचो तेन्ना जातलो. चवथी आदी म्हूण दामूचे शिनाल. सावंतवाडीन एके बायलेक लग्नाचे हायस दाखोवन लैंगिक अत्याचार करपाच्या प्रकरणात नानोडेच्या तरणाट्याक अटक. उद्देगांची घातक वेस ह्या फुडें फोंडा एनवोकेरा कडेनूच दिवपाची. गोंया भायर व्हरूंक मेळची ना. एनवोकेराचो पिसुल्ल्या ट्रीटमेंट प्लांट. कोलवा माडेलान जाल्ल्या हल्ल्यांत आतां मेरेन 9 जाणांक अटक. 20 वर्साच्या सुनील बलवाराक तिसरे दिसा उखल्लो. आनीकूय कांय जाणांचेर दुबाव. अतिक्रमणाक कायदेशीर करपाचे बिलाक कोमुनिदादींचो विरोध. 24 ऑगस्टा आदी विधेयका विरोधांत थाराव घेयात. ऑल गोवा कोमुनिदाद संघटनेचो कोमुनिदादींक उलो. जम्मू काश्मीराच्या किश्तवार जिल्ह्यात ढगफुटी. 50 जाणांक मरण. 2 CRPF जवानांकूय मरण. सुमार 120 जखमी. बचाव कार्याक नेट. आणि चवथीच्या तोंडार नाल्ल म्हारग. पणजे मार्केटान 60 रुपया. नो प्रॉफिट नो लॉस तत्वार आयात करून 45 नाल्ल विकपाचो हॉर्टिकल्चर महामंडळाचो प्लान. खबरो विस्तारान. मंत्रिमंडळान बदल जातलो. केन्ना काय विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा जावपाचो तेन्ना जातलो. प्रदेश अध्यक्ष दामू दिल्ली BL संतोषाक पार्टी आणि आमदार मंत्र्यांचे रिपोर्ट कार्ड दिवन आयला. चवथी आदी म्हूण दामूचे मिडियाक शिनाल. मुख्यमंत्री BJPचो अध्यक्ष JP नड्डा आणि घरमंत्री अमित शाहक मेळून आयला. हालचालींक नेट. कॅबिनेट रिशफलाचेर मिडियान मुख्यमंत्र्याक प्रश्न केलो. ताची जाप अशी. कॅबिनेटाचेर कितें जालें? बुधवारात दिल्ली सावन आयले उपरांत दामू नायक प्रुडंटा कडेन उलयल्लो. तो म्हणटा चवथी आदी जावंक शकता. सर दिल्ली तुम्ही असताना CM तुमच्या बरोबर आशिल्ले अशें आयकूंक येता. आसतात ते आमचो एक प्रक्रियेचो भाग. देवान ते आपल्या कामाक खातीर आसाम गेले आनी तांची आयज भेटी आशिल्ली. आता रोखडेच इलेक्शन येवपाचें आसा. पंचायतीची जिल्हा पंचायतीची कितें स्ट्रॅटेजी बिटेजी कितें डिस्कस जाल्ली आसा? सगळें जातलें. आतां पयलीं चवथी वयली सगळ्यांचें वेवस्थीत जावन चवथी वेली रिशफल चान्सीस पूण जावंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सावंतवाडीतले एके बायलेक लग्नाचे हायस दाखोवन लैंगिक अत्याचार केल्ल्याच्या प्रकरणात पुलिसांनी एका 18 वर्साच्या तरणाट्याक धरला. दिवचल पुलिसांनी प्रकरण 0 FIR केल्या उपरांत कोलवाळ पुलिसांनी धरलो. भुरगो नानोडेचो. जिल्ल्याचे जिल्ल्यान 0 FIR जावपी BNSची ही पयले प्रकरण. सावंतवाडीच्या 22 वर्साच्या बायलेक एकल्यान तुझ्याकडे लग्न जातलो अशें सांगून तिचेर बलात्कार केल्ल्याच्या आरोपान कोलवाळ पोलिसांनी 18 वर्साच्या नानोडच्या दुबाविताक अटक केल्या. दिवचल पुलिसांनी 0 FIR नोंद करून हे प्रकरण नोंद केले. उपरांत पुलिसांनी ही कारवाय केली. आता हे नेमके प्रकरण कितें तें आमी ह्या व्हिडिओन पळयात. नमस्कार, हांव ओमकार फळारी आनी तुमी पळयता प्रुडंट. 22 एप्रिलाक रातच्या 10:30 सुमार हो लैंगिक अत्याचाराचो प्रकार थिये एका गेस्ट हाऊसाच्या कुडीन घडलो. अशें कळोन येता की बायलेक त्याच्या घरकारान घटस्फोट दिला. पीडित बायलेक 4 वर्साचे ल्हान भुरगें आसा. बायलेन पुलिसा कडेन कंप्लेंट दिला ते प्रमाण दुबावीत चलो 2 वर्सां फाटीं आपल्या एका इश्टाच्या लग्नाक सावंतवाडी आयिल्लो. तो चलो आपल्याक थंय मेळ्ळो. मागीर तांच्या मदीं बरीच ओळख जाली. उपरांत दुबावितान तेका आपोवन तेज्या कडेन लग्न जातलो अशें सांगून तिका थिये हाडली.
आनी आपल्याचेर लैंगीक अत्याचार केलो अशें कंप्लेनीन बरयलां. उपरांत दुबावितान आपल्या भुरग्या सयत बिचोले एका बिराडाक दवरलेली. मात थोड्या दिसांनी ताणें सांगलें की तुज्या वांगडा आपूण लगीण जावचो ना अशें ताणें सांगलें. उपरांत बायलेन 12 ऑगस्टाक दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर वचोन कंप्लेंट दिली. कंप्लेना प्रमाण दिवचल पुलिसांनी पयलीं 0 FIR नोंद केलो. हो लैंगीक अत्याचाराचो प्रकार कोलवाळ पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीन जाल्ल्याचो स्पश्ट जालें. उपरांत हे प्रकरण दिवचल पुलिसा कडल्यान कोलवाळ पुलिसा कडेन गेलें. कोलवाळ पुलिसांनी कंप्लेन रजिस्टर केली आनी बुधवारा 13 ऑगस्टाक फातोडेर दुबाविताक अटक केली. आतां फुडलो तपास कोलवाळ पुलीस करता. उद्देगांची घातक वेस याफुडें फोंडा एनवोकेरा कडेनूच दिवंक सक्ती प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नजर दवरतले. घातक वेस गोंया भायल्या कंपन्यांक दिवंक मेळची ना मुख्यमंत्री उलयला. एनवोकेराचो पिसुल्ल्या ट्रिटमेंट प्लांट आयला. मुख्यमंत्र्यान प्लांटाचें उक्तावण केलें. गोंयांतल्या इंडस्ट्रींचे हजार्डियस वेस्ट ह्या फुडें फोंड्याच्या एनवोकेरा कडेनूच दिवपाचे सक्तीचे प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ नदर दवरतले. वेस्ट हेर राज्यांनी कंपनीक दिवंक मेळचें ना मुख्यमंत्री उलयलो. की आमचे वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन इज रिकॉग्नायज एज अ नॉलेज पार्टनर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ द अर्बन डेव्हलपमेंट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. ही रिकॉग्नायज आसा हें सांगपा खातीर म्हाका खूब खोस भोगता आनी खरोखरूच म्हणजे पुराय देशाक जर नॉलेज पार्टनर म्हणून आमच्या बरोबर डॉक्टर शरद काळे आहा जे इज अ एडवायजर फॉर द वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन सिन्स फ्रॉम द बिगिनींग. प्लांट सुरवात जाला तेन्नाच्यान ते आमकां गायड करीत आसा आनी तेकाच लागून इतकी हायट आमी अचीव करपाक शकले. 125 crores of rupees SMC ग्रुप हांच्यांनी स्पेंड करून हो प्लांट तेंच्यांनी फुडल्या 100 वर्सां खातीर गोंयांत तयार केल्लो आसा. एक लक्षांत घेयात. इट इज नॉट फॉर द शॉर्ट पिरियड. फुडल्या नेक्स्ट 100 years टायम टू टायम अशा पद्दतीचो हॅझर्डस वेस्ट ट्रीट करपाची फॅसिलिटीज ऑन द PPP बेसीस पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप निव्वळ तांच्यांनी 125 कोटी रुपया हांगा इन्वेस्ट केल्या आनी ते जेन्ना गव्हर्मेंटाच्या एका उतराचेर जेका आमी म्हणटा इतके पयशे हांगा इन्वेस्ट करता तेन्ना इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आवर डायरेक्टर ऑफ द सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी आनी वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. गोंयांतल्या एकूय हॅझार्डस वेस्ट तयार करपी कंपनीन तांचो हॅझार्डस वेस्ट जो आसा 100% फोंडा एनवोकेर हेका धाडून दिवपाक जाय किंवा ते वचून कलेक्ट करतले. ताज्या खातीर कोणीच ह्यान फुडें ना आमी भायल्या कंपनी कडेन एग्रीमेंट केला आमी आमचो ट्रीट करता ना शक्य जावचें. ताती 100% पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ह्यान फुडें पर्सनली मॉनिटर करतले आनी तांच्यांनी आपलो हॅझार्डस वेस्ट जो आसा हो हांगासरूच दिवचो पडटलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोलवा माडेलांत जाल्ल्या हल्ल्यांत आतां मेरेन 9 जाणांक अटक. 20 वर्साच्या सुनील बलवाराक तिसरे दिसा उखल्लो. मंगळारा फातोडेर माडेलांत तलवारी आर्मां कोयत्यांनी दोगांचेर हल्लो केल्लो. जखमी दोगूय अजून जीएमसीन. गँग वॉर म्हूण बोवाळ पडला. पुलीस म्हणटा तपास चल्ला. चड कांयच उलयनात. आनीकूय कांय जाणांचेर दुबाव. चवथीच्या तोंडार नाल्ल म्हारग. पणजे मार्केटांत 60 नाल्ल परवडना. नो प्रॉफीट नो लॉसाचेर 45 रुपयांनी नाल्ल विकपाचो हॉर्टिकल्चर महामंडळाचो प्लान म्हूण MD सांगता. फाटल्या 3 वर्सांत सुमार 3.5 कोटी नाल्ल 98 लाख आडसरां भायल्या राज्यांतल्यान आयात केल्यात. खात्याचो डाटा सांगता. ऐन चवथीच्या तोंडाचेर नाल्ल बरोच म्हारग. पणजे मार्केटात 60 ते 80 रुपया नाल्ल लोकांक परवडना. नाल्लाचो प्रायस कसो 30, 80. आता प्रायस होच चल्ला सायजी प्रमाणे. आता सो हो कितल्याचो 80 आणि मजगती नो प्रॉफीट नो लॉसाचेर 45 रुपयान नाल्ल विकपाचो हॉर्टिकल्चर महामंडळाचो विचार. जसो आमकां नाल्ल हो पडला म्हणजे जसो आमकां लँडेड रेट पडलेली आसा त्याच रेटीन आमी तो गिरायका पर्यंत आमी पावोवपाचो प्रयत्न करतले. जेन्ना आवटलेटाचेर वयतलो तेन्ना आवटलेटवालो आपले थोडेशे मार्जीन दवरून हो नाल्ल आहा जो तो लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतलो. ल्हान जे माड आसा तातूंत तांकां हाडसर काडप आनीक विकप बरें पडटा. आनीक भाटकाराकय बी कितें आसता कटकट आसना. तो डायरेक्ट 1 वर्सा खातीर आपल्या अमकेच पयशे दी अशी म्हणून तांचे कॉन्ट्रॅक्ट जाल्लो आसता. त्या खातीर बी प्रोडक्शन नाल्लांचें जायना आनीक कमी जाता. फाटल्या 3 वर्सांत सुमार 3.5 कोटी नाल्ल आनी 98 लाख आडसरां भायल्या राज्यांतल्यान आयात केल्या म्हूण खात्याचो डाटा सांगता.
नोव्हेंबर 2022 मार्च 2023 मजगती 65,30,103 नाल आयात केल्यात जाल्यार 32,21,775 आडसरां आयात केल्यात। एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 मजगती 1,85,55,747 नाल भायल्या राज्यांतल्यान आयात केल्यात जाल्यार 50,58,725 आडसरां भायल्या राज्यांतल्यान आयात केल्यात। एप्रिल 2024 ते मे 2024 मजगती 46,17,639 नाल भायल्या राज्यांतल्यान आयात केल्यात जाल्यार 1,12,230 आडसरां भायल्या राज्यांतल्यान आयात केल्यात। जून 2024 ते मार्च 2025 मजगती 45,67,405 नाल भायल्या राज्यांतल्यान आयात केल्यात जाल्यार 14,44,155 आडसरां भायल्या राज्यांतल्यान आयात केल्यात म्हणून डाटा सांगता। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार, साहिल मांद्रेकार आणि नारायण पिसुलेकार। गोवा फिल्म महोत्सवाक 75 वर्सां पुराय जाली। गोंयान फिल्मांत करियर करप्यांक हे 4 दीस म्हत्वाचे म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। गोंय राज्य चित्रपट महोत्सव 2025च्या 10व्या, 11व्या आणि 12व्या आवृत्तीचे उक्तावण सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयलो। रिजनल लँग्वेज प्रमोट करची म्हणून कोंकणींतल्यान आनी मराठींतल्यान गोंयांत फिल्म जावप हे गरजेचो आसा आनी कोंकणींतल्यान आनी मराठींतल्यान फिल्म करपी फिल्मां ही आमी एंटरटेनमेंट सोसायटीच्या वतीन दर वर्सा तांकां फिल्म प्रोड्युसर, एक्टर, एक्ट्रेस ह्या सगळ्या जाणांक अवॉर्ड फावो जाता। आमी दर वर्सा दिवपी फिल्म सबसिडीज ह्यो ज्यो आसा ह्यो फिल्म सबसिडीज सातत्यान दिता। अंदू 75वो फिल्म फेस्टिवल आमी पळयता की 75 वर्सां गोंयच्या ह्या कोंकणी फिल्म महोत्सवाक पुराय जाता। 1950 सुरू जाल्लो हो फिल्म महोत्सव गोंयांतलो तसो पळोवंक वचत पयलें फिल्म हें सुरू जालें आनी ताज्या उपरांत गेली 75 वर्सां बारीक व्हड अशी वेगवेगळी फिल्मां तयार जाली। बट ही सगळीं फिल्मां तयार जाता आसतना आमी पळयलें की केन्ना तरी आमकां नॅशनल अवॉर्डूय मेळ्ळे, केन्ना तरी आमी ऑस्करातूय गेले आनी कोंकणी लँग्वेजीक एक इंटरनॅशनल लेवलाचेर व्हरपाची संद गोंयच्या कलाकाराक दिली। तशें पळोवंक वचत जाल्यार ही माची गोंयच्या कलाकारा खातीर एक योग्य माची आसा जो खरोखरूच आपल्याक फिल्म इंडस्ट्रीत वचपाक सोदता, फिल्म इंडस्ट्रीत आपलें करियर करपाक सोदता, ताज्या खातीर खरें म्हणजे ही व्हड संद आसा आनी त्याच संदीचो फायदो फुडले 4 दीस तुमी घेवं येता कारण आमच्या गोंयांतले सगळे प्रोड्युसर, डायरेक्टर्स, एक्टर आनी एक्ट्रेस ह्या 4 दिसाच्या निमित्तान ESG आयनॉक्स ह्या पुराय परिसरांत फिल्म स्क्रिनींग करपा खातीर तुमच्या मदीं वेगवेगळे वर्कशॉप घेवपा खातीर, सिनेमॅटोग्राफी हाचेर वेगवेगळे उलाप आनी दिवपा खातीर आमचे एक्सपर्ट्स हांगासर आयिल्ले आसात। घेऊया कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट। पापा आ रहे ये, वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा। अरे ये क्या, पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं। पंचामृत है ना। ये लो, बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक। पापा भी खुश और मैं भी। घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत। उत्पल परिकार एंटी नार्कोटिक सेलाची SP सुनीता सावंताक मेळ्ळो। पणजेन आनी चड करून सांतोमे वाठारांत काळखाक लागून ड्रग्स आनी हेर गुन्यांवकारी घडणुको वाडल्यात म्हूण खंय लोक उलयतात। SPक ते विशीं म्हायती दिल्या म्हूण उत्पल परिकार उलयलो। म्हणजे थोडे रेजिडेंट एस्पेशली सांतोमे एरियांतले रेजिडेंट्सांनी म्हाका फोन केल्लो। मेन रस्त्यार कॅसिनो आसा, सो सगळे थंय कांय दिसलें ना तरी सगळे ड्रग ट्रॅफिकींग आनी कसले कसले इलिसीट हे एक्टिविटीज सगळ्यो भितरल्या सायडीन जाता। थंय लायट कमी आसा, ट्रॅफीक रहदारी ना, सो तो बेसिकली मुद्दो तांकां। आनी दुसरे कडेन पणजेन खूब कडेन दिसता की रातचे आफ्टर 10:30 सगळ्यो इलिसीट एक्टिविटीज चलता। स्पा इतले जाल्यार पणजी कितें स्पा सिटी पणजी किंवा स्पणजी जालें काय कितें, सो असो प्रश्न आयला। सो ऑल दॅट ताचे घेवन एस्पेशली ड्रग ट्रॅफिकींग जे म्हाका कंप्लेंट्स आयिल्ल्यो तो मुद्दो तिचे कडेन मांडलेलो आनी तिणें बरें आमी एक्शन घेतलें म्हणून सांगलां।
आनी स्पेसिफीक तुमी अशे जागे सांगले तुमकां कितें दिसता फाटल्यान कोणाचो असो हात बी आहा? आय डोंट नो ज्या तरेची एक्टिविटी सध्या चल्ल्या, ज्या तरेचे कॉमर्स लायक हे स्पा बी 18 जून रस्त्यार प्रत्येक बिल्डिंगेन स्पा आसता. वयर चडल्यार भंय दिसता, तो सकयल येतना कोण विचारलो तूं स्पान गेल्लो काय म्हणून विचारपाक वेळ करचो ना. इतले स्पा घुंवल्यार तुका कावंट करपाक 20 एक स्पा मेळटले इल्ल्याशा जाग्यार. प्रत्येक बिल्डिंगेन स्पा जाल्या. स्पा जावपाक न्हय, पण ताच्या खातीर जी रातची इलिसीट एक्टिविटी चलता पळय रस्त्यार, हाचेर कांयच कंट्रोल ना. पुलीस काय म्हाका दिसना खंयच. हाचेर एक्शन जावपाक जाय आनी दॅट हॅज टू बी टॅकल्ड. अदरवायज वी आर डिट्युरेटिंग डे बाय डे. फकाणां जाल्या पणजे एज अ कॅपिटल. कोमनी दादींच्या जमनीवेली अतिक्रमणां कायदेशीर करपी विधेयकाक गोंयभरच्या कोमनी दादींचो खर विरोध. सगळ्या कोमनी दादींनी विधेयका आड थाराव घेवन कॉपी सेव्ह गोवा सेव्ह कोमनीदाद समितीचे स्वाधीन करची म्हूण ऑल गोवा कोमनीदाद संघटनेचो उलो. हे इलिगल बिल कुमदादीगे जे रायट्स आहे ते रायट्साचेर वयर येवन आपण गव्हर्नमेंट जावन कुमदादी हे एक्नॉलेजमेंट घेनासतना जी कुमदादी बाटांत इलिगल स्ट्रक्चर्स आहे हे बांदपाचें जे बिल हाडलो जे इलिगल आहा हे बिलाचेर ओपोज करपाक आनी निशेध मारपाक आमी सगळे गोंयभर जे कुमदाद आहाय तांकां एक उलो मारलो. आमी परत एकठांय जाल्या ओन्ली टू लेट एवरीवन नो 24th of August एक a program called as the Monsoon Fellowship आणि हे मनसून फेलोशिपाचेर आमी माहिती दितले कुमदादीचे सिस्टमाचेर. बिफोर द 24th of August तुम्ही सगळे गोंयचे कुमदादीन आपल्या गेले कमिटी गेली मिटींग घेवची आणि एक रेझोल्युशन घेवचें. सरकारान पास केल्ल्या बिलाक गोंयभरांतल्या कोमुदादींनी खर विरोध दाखयला. 24 ऑगस्टाक कोमुदादींनी मनसून फेलोशीप प्रोग्राम दवरला. ताचे आदी सगळ्या गोंयभरांतल्या कोमुदादींनी बसका घेवन सरकाराच्या बिलाक विरोध करपी रेझोल्युशन घेवन ताची प्रत सेव्ह गोवा कोमुनिदाद समिती कडेन हाडून दिवचो असो उलो ऑल गोवा कोमुनिदाद असोसिएशनान मारला. And on the 24th of August they should come for this monsoon fellowship प्रोग्रामा येवचे आणि आपल्या गेले कुमदादी गेली रेझोल्युशनां घेवची. The resolution goes as follows. We the components of dash कुमदादी हुंच कुमदादी ते नाव घालपाचें. We the components of dash Kumdad unanimously resolve to oppose the Goa Legislative Diploma number 2070 dated 15/4-1961 Amendment Bill number 39 of 2025 passed at the Goa Legislative Assembly on the 8th August 2025. Or जावन आहा basic lines of the resolution. I call upon all the Kumdads of Goa की तुम्ही हे रेझोल्युशन घेवचे. आज 14 तारीख आहा आणि 24 तारीख जावपाक आणि 10 दीस उरले आहा. We are going to collect all these resolutions and then we are going to make the plan next. कित्याक आता ते गव्हर्नरागे एसेंटा वचपा आहा. आम गव्हर्नराकूय बरयतले, गव्हर्नराकूय मेळटले आणि गव्हर्नराकूय आमी ब्रीफ करतले. कित्याक स्टुडंटा खातीर चेतन गांवस. पणजे एका घर नंबरार 4 नेपाळी मतदारांची बोगस मतदार कार्डां रेजिस्टर. प्रकार कळटनाच काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकार आणि हेर फुडारी चौकशी करून घरा पावले. घरकान सांगता ह्या नावाचो एकलोय नेपाळी थंय रावना. बोगस मतदारा आड काँग्रेसीची सर्च अँड एक्सपोज मोहीम. हे ना घराच्या नावाचेर हे कोण 3 जण रावता आवाज करते ती बहीण रावता ती निर्दम बंदनारे प्रेशर करता ती न्हू तुगे घरा भितर जोकिना गोम्स मारिया फ्रांसिस मारिया सुकोरिना गोम्स पीटर बाप्तिसो गोम्स आणि नेपोसिनो गोम्स यांच्या बरोबर अर्जुन नेपाली दल बहादूर आणि नीम बहादूर कोटकाणी आणि खडक जय गाडी हे कोपा नेपालीचे दिसता. तुगे घरा रावता म्हण दिल तेणे तुगे घरा रावना तुगे घरा रावता म्हण दिल तेणे. इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक म्हजो प्रश्न आसा पयलो की ताणें सांगचें की ह्या देशा भायले नागरीक जे भारताचे सिटीजन ना तांकां भारतान वोटिंगाचो रायट आसा, अधिकार आसा, हो आमचो प्रश्न. आनी म्हाका दिसता जे BLOs आसात तांणी म्हाका दिसता आतां आपलें काम सारकें करपाक जाय. हांचेर लिगल एक्शन जावपाक जाय.
प्लस इमिजिएटली हे डिलीट जावपा जाय ही वोटर्स कार्डां. गोंयच्या राजधानी शारांत जर अशें चलता जाल्यार गोंयांत हेर कडेन कशें बेकायदेशीर चल्लां आसतलें तें लोकांनी चिंतचें म्हूण अध्यक्ष अमित पाटकार उलयलो. हे आज आमी मुद्दम तुमच्या मुखार कित्याक हाडला की आज गोंयची राजधानी गोंयचे कॅपिटल पणजे शारान हे चल्लां. म्हणजे तुमी चिंता की आज गोंयभर कशा पद्दतीन आज हे हाऊस नंबरान एक लोक रावता, एक कोण तरी भलतेच हांगा रेजिस्टर आसा जे ह्या देशाचे नागरीक सुद्दां ना. आमी प्रश्न विचारला इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, वाय दीस बीजेपी शाखा ड्रिवन पॉलिटिकल पार्टीज आन्सरिंग, वाय आर यू डिफेंडिंग इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. म्हणजे हाजोवर तुमी हे केला अशें जालें ना. जर तर बीजेपी जर हाजेर जर रिएक्ट जाता आनी डिफेंड करता इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, इट इज बट नॅचरल. कितें तरी हातून जोला. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर. जम्मू काश्मीराच्या किश्तवार जिल्ह्यात ढगफुटीन मोठे अरिश्ट. यात्रेक गेल्ले कडेन अचकीत ढगफुटी जाली आनी सुमार 50 जाणांक मरण. घडणुकेन 2 CRPF जवानांकूय मरण आयिल्ल्याचे सुत्रांनी सांगले. सुमार 120 जाण जखमी. बचाव कार्याक नेटान चल्ला. वास्को कोर्टा मुखार दिव्यांगां खातीर राखीव सुवातेर कोणी येता आनी गाडयो पार्क करून चल्लो. पुलिसांक सांगल्यार तेवूय खंय नित्याचेच म्हूण ओगी रावतात. वेळसांवचो दिव्यांग दोमिंगोश गोयश आनी ताची जाणटी आवय कोर्टान केशीक गेल्ली. दिव्यांगाच्या सुवातेर सोडाची गाडी पार्क. इश्यू कायमचो तडीक लावंक मागणी. वास्को कोर्टाच्या फुडल्यान आनी एक हांगा येवपाचें मुखेल कारण म्हणजे आयज आमकां हांगा दिश्टी पडून येता एक डिसेबल्डा खातीर पार्किंग केल्ली आसा आनी खंय तरी सप्तकाक एक सोडा विकपाक आयिल्ली गाडी आडवी करून पार्क केल्ली आसा. आनी सद्याक वास्कोन तरी आमी जाणा सगळे कडेन एक कंजेस्टेड सिटी, पार्किंगाक जागो ना. पूण तरी आसतना एक गाडी वांकडी करून लावप इन द फर्स्ट प्लेस इज रॉंग. सेकंडली तो सगळो अख्खो जो जागो आसा पार्किंगाचो तो वेस्ट जाल्लो आसा. आनी सद्याक आमी एक जस्ट एक फिजिकली एबल्ड मनशाक ताजें म्हणणें आसा की तो आयज ताजी केस आशिल्ली आनी तो आपली गाडी घेवन जेन्ना हांगा आयलो ताका खंय हे डिसेबल्ड पार्किंग जे जागो आसता ताका पार्क करूंक मेळूना. ताका ताणें खंय 2-4 रावंड मारले वास्को आनी फायनली ताका मजबुरान आपली गाडी गेटीच्या फुडल्यान दवरची पडली. कोर्टा आयिल्लो येयल्ल्या दिसा हिंगा हेच सेम प्रॉब्लम कोण हें कोन्ना. कितल्या जाणां सांगले कोण हँडल करपाक खबर ना. आमकां पार्किंग ना. अरे हांव डिसेबल आनी मुगे माय सिनियर सिटीजन. पार्किंग कोर्टा येवपा पडटा. हे आमगे प्लेसी आमकां डिसेबल स्पेशल पार्किंगा बोर्ड आहा आनी ते प्लेसी ते आपूण पार्किंग कोताय जाल्यार आम खंय पार्किंग करपाचें. हांव गेटी मुखल्यान पार्किंग केल्या. केन्ना येयले रावंड मारिता थिंग एडवोकेट केस स्टार्ट जाली मोठा. हांवें मागीर पुलिसांक आपयन हाडले. ओके एडवोकेट केस चालू जाली म्हणटा. केस चालू जाली म्हणटा आनी हांव वचून पार्किंगा भोंवता. आनी आमी कितें करपाचें. हांवें पुलिसांक सोदून पुलिसां ते वयताले तांकां 2 हांवें हाडले आनी तांकां सांगलां हे म्हणटा ट्रो कोण ओड न्हय ते म्हणटा सेम इश्यू म्हणटा जावपा जायना न्हू. कोणें तरी हँडल करपा जाय. एक दीस तर एम तर गाडी ओंड वयली आनी एक तर फायन पडलें जाल्यार दुसरी फावट लावपा भितरले हिंगा कोणूय लावपा नाय. ड्रायव्हिंग लायसन्स दिता आसता ते सायन तुम शिकलो आसताय न्हू म्हणटा ते जाण जावपा जाय बाबा ते डिसेबल आहा मू तो रिजर्व आहा. तो रिजर्व आहा तो आमकां रिजर्व दवरे. आमी केन्नाय येना. आमी केन्नाय पार्क करता. आमी केन्ना येता ते सांगूं जाता. थिंग ओपन आमी कोणें पार्क करपा जायना. ती स्पेशल प्लेस आसा. हिंग एडवोकेटान देखून पार्क केलो आसताय. ते बाब शिकलो आसताय. शिकलोले थिंग हिंग एश कोन कोताय जाल्यार आनी उरलें कितें. ऑथॉरिटीज जे आसा म्युनिसिपालिटी जावं ट्रॅफिक पुलीस हांच्यांनी हाजेर एक नियंत्रण दवरचें पडटलें आनी खंय तरी असल्या गाडयांक फायन मारून एक बरो शिस्त तांकां पाळपा खातीर एक एक्शन घेवची पडटली. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. पापा आ रहे ये। वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा। अरे ये क्या, पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं। पंचामृत है ना। ये लो बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक। पापा भी खुश और मैं भी। घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत।